भोवमोगाच्या भावां भयणीनो, आज मोरयेच्या लदिनेंतल्या विनवणेचो विशय जावन आसा दयाळी आंवकवारी आमा बसत विनंतीकार. कोण तरी आमच्या वळखीचो मनीस आमकां मुखार मेळत जाल्यार आमचें पयिल्लें सवाल जावन आसता, कसो आसाय? तवळ तांची जबाब जावन आसा, देवाच्या दयेन हांव बरो आसा, हांव बरी आसा. मोरयेक दयाळी आंवकवारी वर्जीन मोस्ट मर्सिफूल म्हणून उलो करतना आज आमी नियाळया देवाची दया तिच्या जिणेंत तिणें जोडिल्ले संदर्भ आनी तिची प्रतिक्रिया कसली जावन आसली तें आमी नियाळ करया, समजून घेवया. 2016 वर्सा काकुळतीचें वर्स इयर ऑफ मर्सी म्हणून दयाळ्याचें वर्स म्हणून पाप साहेबान पासारलें आनी आमी दयाळ्या विशीं जायतें आयकल्लें आनी नियाळ केल्लें आसा. आमच्या देशींत दयाळी मायेक काकुळती मायेक समर्पण दिल्ल्यो 3 फिरगोज आसात: फजीर, मंजेश्वर आनी पानीर फिरगोजो. काकुळती मायेक दयाळी मायेक समर्पिल्ल्यो त्यो फिरगोजो जावन आसात. त्या लोकांनी देवातावन मोरये मरिपात लाभिल्ल्या दयाळ्या खातीर अर्गां दिल्लीं आसात. देव दयाळ, देव मोगाळ, देव काकुळतीन भरलेलो, सदांच बोगसूंक तयार. सा लुकाच्या वांजलांत 6 वर्ब 37 वाक्य जेजू सांगता, जसो सर्गींचो बाप दयाळ जावन आसा तशें तुमी दयाळ जाया. देवाच्या दयाळेचें योजन मनशान सुरविल्लें पाताक आदरल्या थवळच आराम जाल्लें. पातक आदरिल्ल्या मनशाक देवान पयस करूंक ना, सांडूंक ना. बगार ताका परत ताच्या गोपांत हाडूंक ताणें योजन घालें. पातकांतलें सोडूंक ताच्या एकल्याच पुताक जेजूक ताणें संवसारी धाडलो. देवाच्या दयाळ्यान एका स्त्रिये मारिपात, मोरये मारिपात हें योजन जारी जालें. बोडव्यान मोरयेक बरी खबर दितना लुकाच्या वांजलांत 30 वाक्य, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. आनी मोरयेचो संतोश स्तुती गितांत आमी वाचता लुकाच्या वांजलांत 1 वाक्य 48. आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. आनी मुखार वाक्य 55 सांगता, उगडास ताणें दवरन दाखयली दया अब्रामाक आनी ताच्या संततीक सदांकाळ. देवाच्या दयाळ्याक मोरयेची जाप जावन आसली, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. वर्त्या खालतेपणाची ही जबाब. देवाची दयाळाय जोडिल्ली मोरी निजाकी दयाळी जावन आसा. हेरांनी आपणाक आपय जाय म्हणून ती राखून रावना. तुर्तान गरजेवंत जावन आसली एलिझाबेथीच्या घरात ती वेता. 3 म्हयने तिचे संगता एलिझाबेथी संगता रावता. ह्या 3 म्हयन्यांनी तिणें कसलें काम केलें जावयेत? घरांत रांदपाक कुमो करचें, घर वठार नितळ दवरचें, उदक हाडून दिवचें. कित्याक म्हळ्यार त्या काळार थंयसर उदकाचें तत्वार जायतो आसलो. स्त्रियो पयसतान उदक हाडून येवचें घडिताय वांजलांत आमी वाचता. अशें एका साकरणीचें काम म्हणले बरी तिणें त्या घरांत केलें. हे दयाळी आंवकवारीचे शेगूण आमकां हर एकल्याक आदर्श जावन आसात. उपरांत आपल्या घराती पाटीं गेली. मोगाळ भाव भयणीनो, मोरयेक दयाळी आंवकवारी म्हणून उलो करतना देवाच्या दयेन तिच्या जिवितांत घडिल्लीं घडितां आमी उडास काडटा. लुकाच्या वांजलांत 2:19 वाक्यांत वाचता, आनी मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरतली. देवाची दया विसरूंची तसली न्हय. तवळ आमी ती उगडासाक आमच्या जिवितांत घडिल्ल्या देवान दाखयल्या दयाळ्याचो उडास हाडल्यार आमचो भावार्थ थीर जाता, बरवसो वाडटा, फातयेनी चडटा आनी देवा लागीं आमचो संबंद वाडटा. सर्गींचो बाप कसो दयाळ आनी कितलो दयाळ म्हणलें किर्तनांनी, सबार किर्तनांनी आमी वाचता. प्रत्येक जावन किर्तन 114
सर्वेस्पर कितलो दयाळ, काकुळतीन भरलेलो, दुबळ्या धाकट्यांक राखतलो, मोगाळ देव आमचो. जेजूनी विविध शिकवण्या मारिफात देव कितलो दयाळ आनी काकुळतीन भरलेलो म्हणून दाखोवन दिला. वेचीपुताच्या वापारी मारिफात, सांडून गेल्ल्या त्या नाण्या मारिफात आनी सुकोवन गेल्ल्या त्या बकऱ्या मारिफात अशें तो गवळी सोदून सांडून गेल्ल्या एकल्याक तरी सोदून तो येता. फाटीं आयिल्ल्या पुताक घरांत स्वागत करता आनी संतोशान ताका भरता. निमाणें देव आपल्या पुताक मनशा कुळाक बाचावेक कुर्साच्या बलिदानांतच भेटोवन दिता. कुर्सा म्हळी मरयेक भोगुल्ले आटे बेटे आनी दूख देवाच्या दयाळेचो मिस्तेर ती जाणा जाता. स्त्रिये, हो तुजो पूत आनी ही तुजी माता म्हणल्यार एका उतरान मोरी सगळ्या संवसाराची आवय जाता आनी आमी तिची भुरगीं जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूचो उपादेश तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण म्हणून एका शास्त्र्यान जेजू लागीं सवाल विचारले वेळार जेजू बऱ्या सामारिया घराची वापार दिवन सांगता, ताचे लागींच विचारता आनी शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली तो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, दयाळी आंवकवारी विशीं आज आमी नियाळतना आमकां ह्या दिसांनी दया दाखोवचे जायते संदर्भ आसात. संवसार आज कोरोना महामारीच्या पिडे वरवीं कंगाल जाला. मरये मारिफात देवाची दया सगळ्या लोकां खातीर मागया. गरजेंत आसच्या, भुकेवच्या, ताणेवच्या आनी आसरो नातिल्ल्या लोकांक आमच्या थांकी वर्ती दया दाखोवन कुमो करया. एकसूरपणांत काम नासतना आनी बेकार आसच्या खामेल्यांक बुजवण धैर्य बरवसो दिवया आनी निराशी जावचें नाका. आमी निराशी जावचें नाका, तर मागया आमी भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आम बसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर आमेन.